हाय गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहा? उपसो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा, बाबी बरा आनी सगळी बरी आहा. आनी कालचो व्लॉगान चोयल्या आसतली मागीर पावून येयल्या आनी राती मागीर लेट न्हिदवली. म्हणल्यार लेट म्हळ्यार बेगीन न्हिदवली, 11:30 कशें न्हिदवलें आमी, तशें लेट जावना. आनी मागीर सकाळीं उठलें आनी आतां च्या पिल्यार चपाटी आनी बटाट्या भाजी केलोली. सो च्या पिल्या आतां आनी बाबा हांव सो तेका आतां आनी आतां तेका चपाती बी खायले तेन्ना सो तेका मोबायलार बसयलो कित्याक आमगे जमीनूच तो येता. तेका लागून सकयल शेवों दिना. काल पावस पडलो न्हू, तुमी सांगलेलो चिंचोन वचपा आसलोली, मागीर पावस मोडलो म्हणून आमी पावोनाय म्हणून आयज वयता म्हणून आयज सांजची वयतली. सो बाबा सकयल धरून तोयेलोले आहा आनी मामी डॅडी मातशी कामां गेले. आमगे मामी न्हू कोणागेर आपयल्या कामां वयता ती घरां धुवपा मागीर कांतपाक बी. आनी डॅडी बी अशें जोडो बी असो आमकां नेबर आहाय ती बरी आहाय सगळी अशी जोडो बी दिता. सो आमकां कोणें जोडो बी दिला, मामी कामां वयता ती आमगे जोडो बी दिताय न्हू आमकां. सो ती बाराबर असो हाडटा जाल्यार तेका बी आपयता अशें कितें झाड बी अशें कातरपाक कितें कामां जाल्यार वयताय ती. बाब जालोल्याक न्हू मामीन असो ब्रेक घेयलोलो म्हणल्यार तेका सांगलोलें मामीक तूं मातसो ब्रेक घे कित्याक आनी नेबराकूय अशें खबर आहलें बाब जाला आनी ती आतां पावपा ना म्हणून. सो ऑलमोस्ट अशी 2 वर्सां कशी मामीन ब्रेक केलो. मोदें मोदें केन्नाय वयताली ती तेका आपयताली, फोन करता तेका यो म्हणून. सो ती वयताली म्हणल्यार आतां आनी चिंचोन रावता न्हू ती म्हाजे बाराबर. मागीर हिंगा आहा तेन्ना ती वयताली बाबा हांव चोयतालें मामी कामां वचत तेन्ना हांव डॅडी बी चोयता तेका सिसील बी आहाय न्हू चोयता. आमी चिंचोन रावपाक गेल्लो तेन्ना मागीर मामीक काम सोडचें पडटालें, वसो मेळना आसलो तेका कामां. सो तेका लागून ती कामार वचना आसलोली. आतां न्हू ती कामां वयता परतून आनी आतां तेका लागून ती थिंगा येवपा सोदिना तितून कित्याक कामां आतां ती रेगुलर न्हू ऑल्टरनेट दीस केन्ना तेका फोन मारून आपयता आनी ती मागीर वयता. मागीर तेका पे कोत्ता मागीर ते कितें कितें दिताय न्हू आमकां, कितें कितें दिताय न्हेबर्स खावपा बी धाडटाय आमकां. अशें की ना आमी व्हडल्याचेर वाय न्हू. आयज पळय न्हू आमगे नेबरान गोठां धाडलें, कोण दिलें गोठां कित्याक म्हाका सारकी गोठां दोळ दुखता, सकाळीं उठलेल्याक दोळ दुखता मागीर. सो कितें आयज सांगिल्लें मामी कामां कित्याक हांव फाटल्या दिसांनी एक कमेंट येयलोलो मागीर हांवें तें इसरोलें तें कमेंटाचें अशें ना जाल्यार. पूण आयज ती टॉपीक येयला हांव कितें कोत्ता केन्ना ती टॉपीक येत न्हू. आतां मामी नाय तुमकां सांगिल्लें रेसिपी शूट करूं जाय आसलोली. काल पावस नाहलो, पावसा लागून लायट नाहलो. सो रेसिपी शूट करपाची उरल्यो. सो डॅडीन सकाळीं सगळो एपार हाडला, आयज फ्लावर हाडला, पनीर हाडल्या, मागीर ग्रीन पीस हाडल्या, खूब 2-3 भाशेच्यो रेसिपी चाट कितें रेसिपी शूट करूं जालो. पूण पॉसिबल जायना शूट करपाक कित्याक ती आतां कामाक गेलो आहाय आनी सांजची आमी वयतली. आतां तूं कितें हाडलो तेका सांगलो हांवें काल वयतो म्हणून आमी. सो तो म्हणून आपल्या दिसोल म्हणून जाल्यार तूं आयज सकाळीं रेसिपी शूट करची आनी मागीर तूं वच म्हणून मागीर तुका थिंगा घालूं मेळटाय न्हू. ना तेन्ना कितें व्लॉग बी कांय करना तर रेसिपी घालूं मेळटा न्हू. तेका लागून आपणें हाडलो म्हणून. आयज जाल्यार आसत्या मागीर दुसरे पाटी येता तेन्ना शूट करुया आनी तुमी कितेंय करून मागीर तें खाया म्हणल्यार बेश्टें हें जातो न्हू पिड्ड्यार जातो म्हणून तशें कांय ना आसत्या म्हणून लागलें. मागीर सो आतां सांजची आमी आतां चिंचोन वचपाचें आनी थिंग वचोन सगळें साफ बी करपा जाय, रूम बी साफ करून बेडशीट बी चेंज करून सगळें करून जाय. मागीर तुमकां मेळटा आतां तेशी आमी तेशी च्या पिवन बसल्या टी व्ही चोवपाक आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके नेपाल हाडलेलो. सो गायज आमी पावले न्हायिल्ले आनी थांबले म्हणजे न्हिदलोलो आतां उठोला मागीर देंवला मातशें कितें घेवपा एपार घेवपा देंवलो तो. सो तेका माकोण घेयला न्हिदेनू आहा आजून अशें बाय स्वता शूट कोताले लायटू गेली तो दाखयताले डॅडीन कितें कितें हाडलां तें रेसिपी शूट करपा म्हणून. लास्ट रेसिपी शूट करपा टायमू मेळोना. उठले 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 कितें कितें सांगो तें न्हिदलें न्ही तें. आमी भायर सरता तेन्ना गोड गोड बी मारतालो. आमी चिंतलो वाटे पावस मेळटलो म्हणलें आमी म्हणटाले वचनाक म्हणून. मागीर म्हणूंक लागलें या चड दीस जाले मागीर येतो परतून रोखडी म्हणून. बरें म्हणलें या तुमकां थिंगा पावोन सगळें काम करून बी मागीर मेळटा. ओके तितू काडोक जाला येतो दिसता पावसांत बरो काळोख जालो सारको. हालोलें कित्याक बाब न्हिदलो न्हू. सो बाबा ते कोणें हालोलो
म्हाका परत कमेंट येयलोले मॅफी गाडी चलोयन काय म्हण चलयत तो गाडी बट अशें लॉंग ड्रायव्ह आहा न्हू पयसुली वाट न्हू ती हांव चलयतां तेका कित्याक तो तेणें तितू हातीन घेवंक ना गाडी तो गेले पाटीनू गाडी चलयतालो पूण हे पाटीनू तेका हांवें येयले उपरांत रोकडो तो बंद जावन येयलो न्हू हे पाटी आनी मागीर ऑपरेशन केलें सो तेन्ना मागीर अशें गाडी चलयता स्टीप रावपा जाय सामकी अशें रावं जाय थंय हातीर बसला जाल्यार तूं अशें कशेंय बस पूण प्रॉपरली खूब तेंपान येवन गाडी चलयत जाल्यार मातशें प्रॉपरली जावपाक जाय न्हू सो लॉंग ड्रायव्ह हो बाबा उबो लावला गोलाचेर तो गोल सारकें करता एकलो कोण घरार उबो आहा तो दाखयता म्हाका घरार उबो रावला सो तेका लागून लॉंग जर्नीज आसताय न्हू ती हांव चलयता कित्याक म्हाज्या हातीर बसलो आहा गाडी तेज्या हातीर तितूल बसलो ना कित्याक लास्ट इयरूच आमी गाडी घेयल्या न्हू गाडी घेवन रोखडें हांव शिकिलां आनी रोखडो तोय शिकलोलो सो तेणें तो चलयता गाडी पूण अशें लॉंग ड्रायव्स आसताय न्हू त्यो प्रिफरली हांव घेता हातीन आनी बाबा घेवन तो सायडीक बसता म्हाका हांव चड चलयलोली ह्या गाडयेचो अदमास चड म्हाका हातीर बसलो आहा तेज्या तितू बसलो ना गाडी म्हणल्यार ते बसलो चलयलो तेणें नायलसोन बाईन तो चलयत नायलसोनचो चिंचोणे बी हांव सायडीक बसोन गेलो आहा चलयलो तेणें फकत न्हू हांव तेका आतां तेगे वचपाचे दीस बी म्हणटा वचपाचे दीस बी आसा सामान रावचो आसताय तेका लागून हांव तेका दिना गाडी होपसो तुमकां आन्सर मेळ्ळा आसतलो कित्याक चडशी म्हाकाच चोयलाय तुमी ड्रायवींग सिटाचेर हांवूच चलयतां आनी म्हाका न्हू पयलींचोन गाडयेची अशी हें आहलोली विश आहलोली आमी गाडी घेता आमी गेलो गाडी घेवपा डॅडी कामा आहा तेन्ना शिफ्ट घेवपा आहलें पयलीं शिफ्ट सुजुकीची शिफ्ट आमी बूक बी केल्लोली मागीर आमी कॅन्सील केली ती कितें तरी जालें आनी ते मागीर पयशे थिंगसोन मागीर आनी कित्याक आयले आमी आनी मागीर काजराचे बी मागीर जात न्हू मागीर ते गाडये पयशे तूं कित्याक मोडूंक जाय अशें जालें आनी ते मागीर आमी घेवंक ना मागीर काजर जावन बाय आतां घेयल्या गाडयेची आनी गाडयेची बी एक बरी स्टोरी आहा तुमकां नेक्स्ट टायम हांव सांगतलें आमगे गाडये स्टोरी ओके हेटा मागीर मेळटा तुमकां चाव कोताय ती चाव दोल्या आयज पावली घरा आनी बाबा न्यू वाडला मामा धीर हांवें पयलीं आहलो न्हू तो चड म्हयने जालेले तेका लागून तो थिंगा दवरून येयले नेव हाडले का तो सो गायज आमी पावली पावस येता पळय तेचे पयलीं पावली पावसा पयलीं पावले सो बाबा नेव मामागेर हाडला पयलींचो आहलो न्हू तो पिड्यार जालो तेका लागून तो थिंगा दवरला नेव हाडला तेका तो शिजयता पयलीं शिजयता न्हू हाडले उपरांत तेका लागून तो शिजयता पयलीं ना चोय ना एकू येता शिजोवपाक दवरता चाव करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गाय येता चिकन हाडलें हेचें थोडेशे आज सांजेर जाय तितलें कोता आनी अळीशे मसालो पयलींचो आहा म्हाका कडेन सो तो करून तांबडी करता ओके बाबा आदेश अरे गडगड मारता वचनाका हय वचनाका हाल्या हाडचें सो मागीर मेळटा तेजे पुलाव दवरला करपा ग्रीन पीस घालून कॅरट आनी ते कांदो घालून आतां कांद्या बरोबर कॅरट घालून आनी तो पयलीं चिंतलेलें शितू रांदचो म्हणून मागीर चिंतलें शीत नाका सोमतें करता म्हणलें पुलाव करता बाबा पुलाव खाता शीत तुज्यो वचना पूण पुलाव आला न्हू तेका असो बरो टेस्टी लागत न्हू जाल्यार पुलाव खाता तो आनी चिकन रेड करपाक लागलें मागीर हांवें चिंतलें रेड नाका बेश्टी प्लेन करतलें म्हणून असो हाजो मसालो लावन दवरला आनी न्हू कोवळो मसालो न्हू आमगेलो हेचो बिरयानी मसालो तो आहलो म्हाका चिंतलें बिरयानी करता म्हणून सो तेका मसालो लावन दवरला पूण कड ना सो आतां कड हाडपा मॅफी वयतालो पूण पावस येता न्हू तेका लागून प्लॅन चेंज केलो मसालो लावन दवरला समती ग्रेवी करतली हेची आनी समतो पुलाव करपाक जालो मागीर मागीर जालें हांवें पुलाव केला चिकन केला आनी चोय हेटा तेका आतां न्हावपा वता उदीक केला हांवें न्हावपा आनी आतां मातशें रावला
तो मातसो हेटा न्हू हेडो म्हणून सो हो व्लॉग हिंगा काबार करता मेटची नेक्स्ट व्लॉगान इफ तुमकां हो व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा जाता तितले आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके आनी न्हू मागीर खूब आयज खूब म्हाका कमेंट्स येयल्यात हें म्हणून की 4000 के कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू सो मच ईच एंड एवरीबडी आनी न्हू एक्चुली वाडटाय तितूले देंवताय तशें जाता सबस्क्रायबर्स वाडोताय मागेले तशें देंवत आसताय वयर सोदता सकयल सोदता वयर सोदता सकयल सोदता अशें जाताय ते ओके मागीर दुसरे ब्लॉगां मेळचे टील देन बाय गायज